मायणा कुडतरी थळाव्यांनी शेनवारा उमेदीन हंडी फेस्ट मनयलें. थळाव्यांनी व्हड उमेदीन उत्सवान भाग घेतिल्लो. आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. हे हांडी फेस्त म्हणलोले हे आमगेले उदो हाडपाची फेस्त, शेतकारांगे फेस्त अशें. एका सेकंड क्रॉपाक उदो हाडयताय, वांयगणां उदो हाडयताय. वांयगणां उदो हाडयताय त्या दिसांनी लोक येता ते दीस आपल्या पासत माग म्हणपाक. ते दीस लोक आंगोण येताय म्हणजे देवाको माग म्हणटाय. ते रोजार घेताय. ते आमी मागीर 45 शेतकार बसून रोजार करताय आनी लोकांक मागलोले हिंग मेळटा. लोकांक मागलो मेळटा म्हूण जायत लोक हिंग येता. हिंगा आमी आंगोणीचें जेवण म्हूण घेताय. पयलें सान कोण पार्से जाल्ल्याक गरिबां अशें म्हणून तें जेवण आहलोलें. तें जेवणाचें ट्रेडिशन तशेंच आहा आनी जेवण घालून लोक दादूसायन वयताय. आपल्याक आंगोणी अशें म्हणून लोक जेवता. लोक जायत भाशेन मागूं येताय. कोण भुरगीं ना, जेवप ना आनी कितें जायत भाशेन मागूं येताय. पूण मागलो हें हुसाको मेळटा तेका लागून लोक हिंग येता. सुट्टी मोठाय ते कितें? सुट्टी मोठाय ती एक होल्ड, एक आंगण, एक इंटेंशन मागपा, एक इंटेंशन उडगास बुरोयन चुकत म्हूण लोक ते सुट्ट्यांचे मोडटाले जाणटेले. एकावंटेबिलिटी सुट्टेचेर मोडटाले कित्याक बुरोयन जायनाहलोले, लोकांक बुरोवपा जायनाहलोले. पूण तें चुकना, मोडलो आनी चुकना. तें मोडलो तें तशें उरता. तेका लागून ते सुट्टी मोडप म्हणजे तेगे एक इंटेंशनान एक आमचे बाबा एक नमान मदीं रोजार करता.